Cortalim MLA Anton was, along with his wife ZP Merciana, was felicitated at Krishna temple in the presence of Velsao Panch members and social workers Rocazino de Souza. Anton was says that the villagers have stood with him from the time he was ZP till he became MLA and even till his wife was elected as ZP. He assures to carry out development work in the ward including roads and pavers for the temple. Says cannot forget the loyalty of villagers in Balam. बेले हांगासर आमचे जे कृष्ण देवस्थान आसा आनीक हांगासर आयज म्हाका खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार खुशालकायेचो दीस कित्याक म्हाका आयज हांगासर ताणें आपोवन झेडपीकूय आपयलें म्हाकाय आपयलो बाकीचे पंच आसले आनी तांच्यान म्हाका आतां आयज हांगासर सत्कार केल्लो आसा हांव तांच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जो इतलो मोग दिला तो केन्ना विसरूंक शकचो ना आनीक सदांच जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव जाणा तो धाकटोसो गांव हांगासर सगळीं एकामेका मोगान हांगासर सगळीं हांगासर आसतात आनीक म्हाका सदांच एक उमेद हांगा येवपाक कित्याक ते म्हाका सदांच बरे भाशेन ते म्हाका जेन्ना हांव कितें बारीकशें कितें काम करता ते म्हाका दिसता तांकां मानता आनी सदांच ताणें म्हाका हेल्प केल्लो आसा केन्नाच म्हाका केन्ना कितेंय सांगलें ना केन्ना ना म्हणूंक ना आनी हो उपकार हांव केन्ना विसरूंक शकचो ना आनीक तांचो धाकटो हांगासर प्रोग्राम जाता हांव जाणा प्रोग्रामाकूय तांकां जायते वयर सकयल जाता आसतलें म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव सदांच आसतलो बाकीचे तेजी जायतीं कामां आसा जायते प्रपोजल आसा देवळाचीं कामां आसा जावं टायल्स बाकीचे तेजी प्रपोजल आसा म्हाका जाता ती भाशेन हांवें थंय पंचाकूय सांगलां जावं झेडपीनूय तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आसा तेंचे चॅक टायल्सा लागून ते प्रपोजल ऑलरेडी प्रोसेस करपाचें आसा आनीक रोडूय हांगासर तितलो बरो ना तो रोडाचें काम ऑलरेडी फायल मूव जाल्लें आसा प्रपोजल धाडलेलो आसा अशी बारीक बारीक तांची जायतीं कामां आसा धाकटोच गांव ह्या गांवांत लोक शांती आसा बरें कूल हांगासर म्हणटच म्हाका दिसता हांव सदांच ताचें उपकारी कित्याक सदांच म्हज्या बारा रावली जे मेरेन हांव 2015 जेन्ना हांव झेडपी जालो तेन्नाय म्हाका हेल्प केलो परत हांव झेडपी जालो तेन्नाय म्हाका तेच्यान हेल्प केलो MLA जालो तरी आसतना म्हाका तेणें केन्ना सोडूंक ना आतां परत मेर्सियाना वा परत झेडपी जालें तेन्नाय सोडूंक ना हांव हें उपकार केन्ना विसरचें ना आनी ताणें म्हजें काम पयलां म्हाका दिसता हो कामाक लागूनच हो म्हाका तांचे हो म्हाका एक म्हणल्यार सांगपाक शकता हांव म्हणल्यार एक काम पळोवनूच ताणें म्हाका हेल्प केलो आसा वो आयज हांव MLA जालो आसा म्हजें काम पळोवन खुशाल पयलीं सद्याक आमचो MLA तशेंच झेडपी हिंग पावली तेंगे फंक्शनाक आनी 47 इयर्स हे लोकांन देवा सांबाळ्ळा हें कोण आज एक कितें तरी हिंग उबी जालो पयलें कांय नासलें गांवांत आनी इतली टायम म्हणला ते भाशेन युनायटेड ते रावले हेज्या मुखार ते बरें करतले आनी म्हाका पंच जो आमचो आहा रेमेडियस इतलो तुमी पळयला आख्खो उजवाड तेणें एक धर्म वर्ग चोय नासतना एक देव म्हणून तेणें आख्खी रस्त्यार लायट घायल्या सोबिताय हाडल्या आजच्या दिसाक सो आमी मागताय की MLA कडेन एक सादो असो आमकां MLA मेळ्ळा तो इतलो एक्सेसेबल आनी हेजे उद्देशी म्हाका दिसता आमचें हो बेलें गांव आमचें वेलसापाली विलेज पंचायत हें सगळें तेकोच्यान मुखार व्हरोन तेणें एक आमचो वेलसापाली इसरशी एक गांव ब्युटिफूल गांव केल्या पुरो म्हूण मागता कित्याक 2 इजीन आहाय आमचे कडेन सो ही 2 इजीन तरी मुखावयल्यान फाटल्यान आसोन आमकां एक सोबीत गांव केल्या पुरो म्हूण आमी मागताय आसा त्या रोडाचें ऑलरेडी फायल खूब मूव अप केल्ली आहा ऑलमोस्ट जाल्लें आहा तेंचें काम आनी प्लस तांकां चॅक टायल्साचेंच हें आहा तेंय बी हांव तेंची फॉलोअप करतलें म्हाका एक NOC जाय मातशें देवळाची आनी ती NOC दिली म्हणटकूच आनी तेची फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन तेंची कामां करून हें करपाक ट्राय करतलें पुजा केल्या आनी ती हें घेता मागीर बसले व्हडा नामनेचे खालच्या स्वभावाचे आनी लोकांच्या उपयोगाक पावपाचे तशेंच सगळे हांव नांव घेयना ते आयज ते आमचे व्हडले आमदार म्हणून बसल्यात पूण भावांनो पयल्यो हे आमदार पण ताका सोबीपण मेळोंक ना तेणें पयलीं लोकांची जायतीं कामां केल्या लोकांच्या सुख दुखांक पावल्या आनी म्हणून ताका लोकांनी उचून काडलेलो आसा आनी हेज्या मुखार तो कामां करतलो म्हणून आमी आशेन रावता